वन एंड ऑल. हांव पयले एक म्हापशेकारांक जेंकां हांव बऱ्यांनीच मानता, कित्याक ते इतले शांत लोक. 25 वर्सां जाली ते शांततायेन तेंच्यांनी मत घातला एक बरे मनशाक, एडवोकेट फ्रांसीस डिसूजा. बरो मनीस, तेजे अगेन्स्ट कोणूच उलोवंक शकना. आनी ते परत परत 5 वर्सां मत घालीत गेले. हांव एक क्लॅरिफिकेशन दिवंक सोदतां की ह्या फावटी जो ते चेंज घडोवन हाडूंक सोदता, कित्याक गेली 2.5 वर्सां, 2.5 वर्सां जो तेजो चलो आमदार जालो, आमदार म्हणून ताका निवडून दिलो म्हापशेकारांनी, GSIDCचो वायस चेअरमॅन जालो. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की GSIDC म्हणजे कितें, गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. हे खंयसरूय काम करूंक शकता. आनी चेअरमॅन जो तेजो आसलो आमचो CM तितून लक्ष घालिना, कित्याक तेजो वायस चेअरमॅन ऑलरेडी आसता. CM सीज इनटू ऑल अदर वर्क्स. जेन्ना तो वायस चेअरमॅन आसलो, हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां, जेन्ना हांव आमदार आसलो कलंगुटाचो, हांवें 1920 ते 25 कोटी पयली 5 वर्सांक ओन्ली टू क्लीन आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी. क्लीन आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे कितें, जे एन्क्रोचमेंट आसले ते काडपाक, रुंदीकरण करपाक म्हणजे रस्तो रुंद करपाक आमी पयले 2 वर्सांक 25 कोटी सुमार मोडले आमी, 25 crores. आनी हे कोणें मोडले आमकां, GSIDC मोडले. आनी तेचे 2.5 वर्सां उपरांत आमी आनीक 20 कोटी मोडले सगळे रोड हॉटमिक्स करपाक आनी फुटपाथी करपाक. जे लोक कलंगूट टू बागा फुटपाथ पळयतात, कलंगूट टू कांदोली फुटपाथ पळयतात, जे नागवा जंक्शना टू बागा पासून फुटपाथ पळयतात, ताका लायट्स पळयता, ऑर्नामेंटल लॅम्प्स पळयता, रिटेनिंग वॉल्स पळयता, सगळे भाशेचे डेव्हलपमेंट पळयता. हे सगळे GSIDCच्या अंडर आमी केल्ले. हांव एक कित्याक सांगूंक सोदता, कित्याक वायस चेअरमॅन जो होल अँड सोल ऑफ दीस डिपार्टमेंट वॉज म्हापसा MLA. जो म्हाजेर आरोप घातला तेंच्यांनी, जो फडणवीस एक्स चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्राचो, जो आमचो इन्चार्ज आहा गोंयचो, BJPचो इन्चार्ज आहा, तेणे म्हाजेर आरोप घातला की आय विल बी द रिमोट कंट्रोल. हांव सद्याक रिमोट कंट्रोल आनी फुडें रिमोट कंट्रोल आसतलो म्हणटा. हांव इतलेंच क्लॅरिफिकेशन दिवंक सोदता सगळे म्हापशेकारांक की आय डोंट वॉन्ट टू बी अ रिमोट कंट्रोल फॉर एनी अदर कॉन्स्टिट्युएन्सी. माय कॉन्स्टिट्युएन्सी इज कलंगूट. बट आय विल हेल्प. आय विल डेफिनेटली हेल्प. गव्हर्नमेंट येतलो, आमचो काँग्रेसचो सरकार येवपाक जाय. आता गेलो म्हयनोभर जे आमचे हाऊस टू हाऊस कॅम्पेनिंग चालू आहा, हेतून म्हाका बऱ्यापैकी रिस्पॉन्स मेळता. आनी सगळ्यांचे जे म्हापश्या डेव्हलपमेंटा बद्दल जी लास्ट 20-22 वर्सां, जे 12 सालां पासून गव्हर्नमेंट BJPचे आहा, आमचो म्हापशेचे MLA आहा, MLA डेप्युटी CM आसले, इवन 5 पोर्टफोलिओ असे मिनिस्टर असले, तरी आसतना म्हापसाचे डेव्हलपमेंट जावंक ना म्हणून लोकांची जी नाराजी आहा. आनी मिसमॅनेजमेंट जी आमची पॅन्डेमिक सेकंड वेव आसली, त्या हेतून जे टायमार लॉकडाऊन करपाक जाय आसले ते लॉकडाऊन स्वार्थाक लागून गव्हर्नमेंटान केले ना. हेचो दुष्परिणाम जो हेचे मिसमॅनेजमेंट, जे कोविडचे केसीस वाडले, पेशंट वाडले आनी लोकांक खाटी ना, थंयसर गॅस ना, लोकांक तडफडून मारले. हे लोकांच्या मनान हे जिवंत हे सारखे फळफळटा. आनी जेन्ना आमी जे हाऊस टू हाऊस जे प्रचार करतात तेन्ना हे अशा तरेचे विचार हे आयकपाक मेळटा आमकां. आनी लोकांक सद्या चेंज जाय. म्हापश्याक कांयच डेव्हलपमेंट ना. आता यूथ हे आमचे फुडले देशाचे भवितव्य. यूथ फिजिकली स्ट्रॉंग आसपाक जाय. पयले जाल्यार म्हापश्यान आमच्या ग्राउंड करूंक वयता जाल्यार थंयसरूय डिस्प्यूट. पूण आमचे म्हाजे जरी फर्स्ट हे आसतले म्हापशा शहरान जे ओपन प्लेसीस आहा थंयसर हे ग्राउंड करप. तो मागीर क्रिकेट आसूं, बॅडमिंटन आसूं किंवा फुटबॉल ग्राउंड आसूं. जे जाणकार आहा, जाणटे आहा, तांकां लागून एक बऱ्यापैकी जॉगर्स पार्क अशा तरेच्यो ह्यो फॅसिलिटी. इवन आमकां म्हापशेकारांक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम जावं
एक सिनेमा हाऊस जावं आयनॉक्स असले कांयच फेसिलिटी ना. आणि गव्हर्नमेंट आसूनय जो आता MLA सुद्धा आसा तो रुलिंग गव्हर्नमेंटान आसा, तरी आसतना आमची म्हापशाची कामां फुडें वचना. आणि आयज खंयचो तरी एक टेलर म्हणून दाखयलो तेणी जो बस स्टँड, ते बी तेचे लोक आता अशें म्हणटा तो गोरवांचो गोठो म्हणटा, कोणमसुंडी म्हणटा, कांयच सजमाना. आणि तोय बी बऱ्या प्रतिश्ठीत बाबा चेअरमॅन जावं CM जावं हेंच्यांनी तो इनॉग्रेट केलो, पण काय फायद्याचो न्हू. पूण अशा तरेचे हेका लोक सध्या वाजल्ले आहा, लोकांक चेंज जाय आणि ही चेंज लोक घडोवन हाडटले. डावटिंग सुधीर लिडरशीप कित्याक की फाटल्या दिसांनी म्हापशेकाराचो एकवट करून 9 कावन्सिलर हाडले, मागीर 2 इंडिपेंडंट येयले, तेन्ना तो कावन्सिल फॉर्म करूंक शकलो ना. सो हेज्या खातीर म्हापशेकार इज डावटिंग हीज It लिडरशीप. is not like that. It is the people who got elected. तो कोण बाळू फटके म्हणून, फटके काय फटके हेजेच पॅनलांतलो न्हू. विराज तो बाळू फटकेचो चेडो तो व्हडलो लिडर तो MGचो, तो आयज जोशुआक सपोर्ट करता. त्या टायमार तुम्ही पळया बाळू फटके कितें कितें उलयला पळय तो, टू कम टू पॉवर, तेजे चेड्याक जिखोवपा खातीर तो सुधीर कांदोलकर, शशांक, आनंद हेंचे सगळ्यांचे पॅनलान तो रावलो. कित्याक रावलो तो? वाय डिडंट गो विथ BJP? बिकॉज BJPन ताका घेवंक ना. BJPन रेडीमेड मनीस घेतलो ते सायडीन, जिखोन येयलो तो हे सायडीन म्हापशेकाराच्या एकवटाच्या ग्रुपान, आणि मागीर ते सायडीन गेलो तो आनी शुभांगी. दे वेंट फॉर देअर पर्सनल इंटरेस्ट. तेणी तांकां फोडले. आता कितें दिवन फोडल्या तेच जाणा, आनी जोशुआ जाणा आसतलो, ऑर पार्टी जाणा आसतली, कोण सदानंद तानावडे. हांव तेजेर काय उलयना, पूण सुधीर कांदोलकर जिखले काय लोकांनी प्रश्न घालपाक जाता. पीपल हॅव टू बी पार्ट ऑफ द डेव्हलपमेंट ऑफ म्हापसा सिटी. जे डेव्हलपमेंट आमी उलयता, आमी टॉल बिल्डिंगाचे उलयना हिंगा कांयच. जे आयज 10 कोटी लोक वसोंक सोदता की गाडी पार्क करून हिंगा, मागीर मातशे थिंगा, मागीर मातशे थिंगा, गव्हर्नमेंटाची ऑफिसां उलयता. सब रजिस्टर हिंगा आहा, मामलेदार थिंगा आहा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी खंय आहा. तेजे फुडें सगळे अंडर वन रूफ हाडपाचें उतर हांव दिता.